कोंकणी कविता बरोवंक शिकोवंक आनी समजून घेवंक गरज आसचो बोवार आमी निर्माण करतले हांव. कोंकणी कवितेचो साहित्यीक पावंडो बळवंत करूंक आनी उंचायेक पावोवंक पेसाडटले हांव. आनी ते दिशेन कोंकणी कवितेक तशे कवीक आंतरराष्ट्रीय भाशेंतल्या साहित्याक आनी साहित्यीक मेळचे तसले मर्यादेचो मान मेळाशें आमी वावुरतले हांव. ह्या मिसावा काल फाटल्या 2 दंकड्यांच्या चडीत अवधेंत कविता ट्रस्टान एक चळवळ सुरू केल्ली आनी त्या चळवळेचो फळ आमकां कोंकणी काव्य शेतांत दिसून येता. कोंकणी काव्याच्या समग्र वाडावळी खातीर वावुरचें कविता ट्रस्ट 2007 इसवेच्या जून 8 तारखेर नोंदायत जाल्लें एक ट्रस्ट. आमची व्याप्त समग्र कोंकणांत विस्तारली आसा. ट्रस्टान येदोळ 22,000 पुस्तकां आनी एक CD लोकार्पण केल्ली आसा. आनी 100 कार्य गांवांत परगांवांत गोंयांत मंगळुरांत केरळांत अशें समग्र जाग्यांनी खंयसर कोंकणी कवी आसा थंयसर पावचे एक प्रयत्न करून आमी वावर केल्लो आसा. कवित्वाचे नंदनावन फुलोवचो, कवितेक मर्यादेचो बोवार निर्माण करचो आनी कवींक आंतरराष्ट्रीय मान जोडून कविता संभ्रमच्या ह्या कविता फेस्ताक हे 20वें वर्स. 2007 इसवेंतच सुरू जाल्लें कविता फेस्त येदोळ दक्षिण कन्नडांत 12, उडपींत 5, गोंयांत 1 आनी कासरगोडांत 1. सुरवेच्या वर्सा कलांगण, मागीर सान लुईस कॉलेज, शांतिकिरण बज्जोडी, मुडाड कुद्रू बारकूर, नकरे कारकळ, मूडुबेಳ್ಳೆ, ತುಂಬೆ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮಂಗಳೂರು, ಚೌಳಿಕೆರೆ ಬಾರ್ಕೂರ್, ವಿಶ್ವ कोंकणी केंद्र शक्तिनगर, गॅलरी आर्किड मंगळूर, बोधी ट्री जेप्पू, विश्व कोंकणी केंद्र, रवींद्र भवन मडगांव, विश्व कोंकणी केंद्र आनी विश्व कोंकणी केंद्र, बेळा कासरगोड, फिलोमिना कॉलेज पुत्तूर आनी आदल्या वर्सा सास्तान अशें ह्या गांवांनी कविता फेस्त मानावन कवितेचो बोवार निर्माण करून आज हांगासर ह्या मंगळुरांतल्या केंद्र जाग्यार मदर तेरेजेच्या माना करपिल्ल्या ह्या शांतेच्या बागेंत मदर तेरेजा पीस पार्क हांगासर हें 20वें कविता फेस्त सुरवात जाता. ह्या फेस्ताची सुरवात आमी कविता ट्रस्टाचेंच एक आशय गीत आसा त्या गिता द्वारे आमी सुरवात करुया. आनी हे गिताक हांव फुडें आपयतां रॉनी बैंदूर आनी ताचो पंगड. पायां तुझ्या सकतुंदी देवा मुझ्या हरिये काळजा मै पासाचे किरण पेट याता मंगळूर आसो गोये आसो कोंकणी स्पिरीट काळजाला सो गेल्ल्या गावांत कोंकणी बळा कोंकणी आवय दिसो मान मुजी पायां तुझ्या सकतुंदी देवा मुझ्या हरिये काळजा मै पासाचे किरण पेट याता कवितेचे अप्रुमी साव पोंताक पावच्याक घाल तूं बेसाव कोंकणीचे कवी घालता पायांत ते साव मान मुजी पायां तुझ्या सकतुंदी देवा मुझ्या हरिये काळजा मै
पावसाचे किरण पेटयाता, किरण पेटयाता. देव बरें करूं. रॉनी बैंदूर, शालन पिंटो आणि नील कास्मित डिसोजा, तशेंच हाका संगीत सजयल्लें आसा संजय जॉन रोड्रिगस. आनी आतां हांगासर अपुरबायेची वेदी सजयिल्ली आसा. त्या वेदीर महाजनांनी येवन बसोवन सोबोवन ह्या कार्याक एक अपुरबायेची उक्तावण करीचे अशें हांव विनंती करून सयऱ्यांक वेदिका आपयतां. उक्तावपी आसात सान लुईस परिगणीत महाविद्यालयाचे प्रो VC मानाधिक मेल्विन डिकुन्ना, जेजुईत बाब. मानाचे सैरी UXLचे डिरेक्टर प्रोफेसर मारिया डिकोस्टा. वेदी वयल्या सैऱ्यांक आमा ओवळ्यांक मोगान येवकार मागून ह्या कार्याचे सुरवात करूं. हांव उलो दितां. आयल्या परत हे फावटी कार्यदर्शी हुद्दो सांबाळलेलो अँड्रू L. डिकुन्ना. जिणी कशी शिजोन उंचो आसता तशी कविताय शिजोन उंचो आसता. नामनेचो उर्दू आनी हिंदी कवी गुलजारान 2012 इसवेंत कविता ट्रस्टान आसा केल्ल्या उपन्यासान सांगिल्लीं उतरां हीं. तशें म्हणटाना कविता फेस्त म्हळ्यार जिणयेचो संभ्रम. नव्या वर्साच्या सोबीत वेळार काळाच्या हुमरार रावून हर एका वर्साचो दुसरो आयतार म्हजें फेस्त केन्ना येता म्हूण राखून आसता. काळजाच्या फेस्ता खातीर, कविता फेस्ता खातीर. फाटल्या वर्सांनी असले 19 आयतार काव्याळ मोवाची गोड याद आमकां दिवन गेल्यात. आज 20व्या कविता फेस्तांत कोंकणी कवितेच्या रोसांत न्हावंक आमी हांगा जमल्या. ह्या फेस्ताक तुमकां हांव कविता ट्रस्टाच्या तर्फेन माया मोगाचो येवकार मागता. मोगाच्या न्हू, आत्तां वितोरी कारकोळ हाणें सांगिल्ल्या बरी कविता फेस्तान हो उत्सव आनी गोडसण खंयच्याय एका जाग्याक सीमीत करूंक ना. शक्तीनगर, मंगळूर, टावन हॉल, कारकळ, बारपूर, तुंबे, जेप्पू, मडगांव, बेळा, पुत्तूर, सस्तान वेगवेगळ्या गांवच्या धर्तेक कविता फेस्तान काव्याळ फावसान भिजयलां. आनी आज अशें बगता की आपल्या 20व्या उत्सवाक कविता फेस्तानच एलोशियस कॉलेजीच्या ह्या सोबीत आंगणाक आपलो ग्रॅज्युएशन संभ्रम करूंक विंचला. ह्याच कॉलेजीन म्हज्या 20व्या वर्साच्या प्रायर हांवें पदवी घेतिल्ली. आमचो अध्यक्ष मेल्विन रोड्रिगस हांचो ह्या कॉलेजी लागीं तसलोच एक आत्मीय संबंद आसा. सर्तीक भुरगीं ह्या 20 वर्सांच्या प्रायर आपली पदवी जोडटात आनी आज आमचें कविता फेस्ती 20 वर्सांचें तरणाटपण आनी जाणटेपण घेवन ह्या आंगणांत संतोशान उबें रावलां. कविता ट्रस्ट 2007 इसवें नोंदायज जाल्लें तरी कविता ट्रस्टाचो वावर 2002 वर्सांतावन सुरू जाल्लो. दुबयांत 2002 इसवेंत कविता ट्रस्टाचो स्थापक आनी आतां आमचो अध्यक्ष मेल्विन रोड्रिगेसान रोयिल्ली ल्हानशी रोंपी आज संवसाराभर फांटे विस्तारून वडारुका बरी वाडून राविल्ली दिसता. ताचो शेवट स्पश्ट आसलो. कोंकणी कविता बरोवंक, शिकोवंक आनी समजून घेवंक गरजेचो भोवार निर्माण करचो. कोंकणी कवितेचो साहित्यीक पावंडो बळवंत करचो आनी उंचायेक पावोवचो. आनी अशें कोंकणी कवितेक तशें कवीक आंतरराष्ट्रीय भाशेंतल्या साहित्याक तशें साहित्यीक मेळचे मर्यादेत असलो मान मेळाशें करचो. हो आसलो विश्णार शेवट. फाटल्या वर्सांनी कविता ट्रस्टान कोंकणी कविता शेताची माती बदलून ईट घालून बियाळोवन पोवन बेळें केलां.
आज कोंकणी कविता शेत समृद्ध दिसचें पळयतना काळजान संतोष उमळटा आनी दादोसकाय भोगता. मेल्विनाच्या मुखामळार कितलो संतोष उपेता पळया. एक ताळयो मेल्विना. फाटल्या 20 वर्सांनी कविता प्रकार कोंकणी साहित्याचो बावटो उबांदर मुखेलपण घेवन आसा. आमी कविता पुस्तकां प्रकट केल्यांत तांकां पुरस्कार लाभल्यात. आमचो जाळी जागो कविता.com आनी कोंकणी पोएट्री.com हजारांनी कोंकणी कवितांक मुखल्या पिळगे खातीर जोगासायेन सांबाळचो दायजा पुंजो जाला. कावी जावन आसा संवसाराचें घन आनी मान राखचो राखणो. असल्या 17 मानादीक कवींक फाटल्या वर्सांनी मतायस कुटाम कविता पुरस्कार दिवन कविता ट्रस्टान मान केला, तर ह्या वर्साचो हो पुरस्कार वल्ली वग्गा काव्या नांवान बरोवच्या वालेरियन डिसोजाक फावो जाला. आज नामनेचे कोंकणी साहिती तशेंच ज्ञानपीठ पुरस्कार जोडपी कथाकार दामोदर मावजो हो पुरस्कार तांकां भेटयतले. कविता ट्रस्टान केल्ल्या वावराचें पीक आतां आमी लुवून आसा अशें दिसता. कविता सगळ्यांनी वळोवन आसात. घरांनी, हॉलांनी, आंगणांनी, बल्कावान, कॉलेजींनी, कंप्युटरान, टीव्हीर, मोबायलार आनी ह्या जगाच्या शर्मावानी सयत अप्रूप कविता आयकोंक मेळटा. हर एका वर्सा चड आनी चड कविता पुस्तकां प्रकट जावन आसात. कर्नाटकांत, गोंयांत तशेंच कोंकणी अकादेमी, दिल्ली युवा पुरस्कार सयत कविता ट्रस्टाचे तरबेती आनी प्रेरण जोडिल्ल्या कवींनी जोडला म्हूण सांगूंक आमकां संतोष भोगता. 13 वर्सां आदीं देरेबैलांत मेल्विन रॉड्रिगेसान चलयल्ल्या कविता कामासाळांत तरबेती जोडून कविता बरोवंक सुरू केल्ल्या फेल्सी लोबोनू आदल्या वर्सा आपलें पयलें कविता पुस्तक पालवा पोंत प्रकट केलें आनी ह्या वर्सा कविता ट्रस्टान दिवचें उत्तीम पुस्तक इनाम ताणें जोडलें. कोंकणी कविता कोंकणी पुस्तकांतल्या पानांत हांव पाकाटे घेवन उबोन आसात. हे पाकाटे आमच्या भुरग्यांनी आनी वडिलांनी दिल्यांत. ह्याच हप्त्यांत दायजी वर्ल्ड टीव्हीर बिरी बिरी पावस सर्तेच्या फायनल्सांत दोगां अमर कवी अमर चाफ्रा आनी डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाय हांची कविता सादर जाल्यांत आनी हजारो लोकांच्या काळजा मनाक ह्या महान कवीची कविता भुरग्यांनी पावयला म्हूण सांगूंक वर्तो अभिमान भोगता. कविता ट्रस्टान मांडून हाडिल्ल्या 250 लागीं कविता लागतीं कार्यांनी हजारां वयर भुरगीं, हजारां वयर युवा जाणां आनी व्हडां कविता ट्रस्टाच्या शेवटाचे भागेली जाल्यांत. कोंकणी कवितेच्या आमच्या ह्या वोग्या चळवळीन कोंकणी काळजां लागीं हाडल्यांत हसून ही कवितेचो इरादो. आनी सिजोनसच्या जिविताचो मोग करूंक कोंकणी लेखाक आमी प्रेरण दिवंक शकल्या म्हूण सांगूंक आमकां वर्तो संतोष भोगता. आयच्या ह्या सुवाळ्याक विशेष सोबाय दिवंक आनी गौरव हाडूंक आज आमचे सांगता आसात मुखेल सैरे जावन आयल्यात एक श्रेश्ठ शिक्षण तज्ञ आनी विज्ञानी संत एलोशियस विश्वविद्यालयाचे प्रो वायस चान्सलर बाप डॉक्टर मेल्विन डिकुना. बेंगळूर विश्वविद्यालयांत बॉटनींत बंगाराच्या पदवी सांगता MSc आनी मंगळूर विश्वविद्यालयांत बायोसायन्स विशयांत PhD केल्ले बाप मेल्विन फाटल्या 4 दशकांत शिक्षण क्षेत्रांत आपली सेवा दिवन आसात. बायोकेमिस्ट्री विभागाचे मुखेली जावन आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट संशोधना विभागाचे संयोजक जावन तांणी हजारो विद्यार्थींक मार्गदर्शन दिलां. बेल्जियम, स्वीडन आनी बेंगळूर हांगाच्या वेगवेगळ्या संस्थांनी तांणी बायोटेक्नॉलॉजी आनी प्लांट सायन्स विशयांत उंचल्या मट्टाचें संशोधन केल्लें आसा. प्रकृतीच्या हर एका पानांत आनी फुलांत दैवीक दर्शन देखच्या असल्या विद्वान जिजवीत ह्या जगाक आमच्या 20व्या कविता फेस्ताक काळजा तावन
येवकार मागता. आमच्या फेस्ताक मानाची सैरी जावन आमचे मदें आसा प्रोफेसर मरिया सी.डी. कोस्टा. आतां आमी वयली मॅटां सरतना ती म्हणाली म्हाका कविता म्हणल्यार भारीच मोग. ती मॅटां सरतना तिची दूख विसरली आनी कवितेचो मोग उसारूंक लागली. 5 दशकां परस चड वेळ शिक्षण क्षेत्रांत तांणी आपलें जिवन अर्पिलां. हजारो विद्यार्थ्यांक तांणी भाशेचो मोग आनी उलोवण्याची सकत शिकयल्या. स्कूल ऑफ सोशल वर्क रोशनीला ह्या संस्थ्यांत हेड ऑफ डिपार्टमेंट जावन वावर करून आतां रिटायर्ड जाल्या उपरांत तांणी स्थापन केल्लो उक्सेल संस्थो आज मंगळुरांत उंचल्या मट्टाच्या तरबेतीक नांवाडला. इंग्लीश भास व्यक्तित्व विकासान आनी संवहन कलेंत युवा जाणांक हुशार करच्यांत तांचो व्हड वांटो आसा. लंडनच्या प्रतिश्ठीत ट्रिनिटी कॉलेज हाच्या संवहन कम्युनिकेशन आनी उलोवप्या कलेच्या ग्रेडेड परिक्षे खातीर विद्यार्थ्यांक आनी वृत्तीपरांक ती तरबेती दिवन आसा. उतरांक जीव दिवन शिकोवची, उतरांक जीव कसो दिवचो म्हूण शिकोवची प्रोफेसर मरिया आमचे मदें आसचें कविता प्रेमींक एक व्हड भाग म्हूण हांव लेखतां. तुमकां आमचो मोगाचो येवकार. मोगाच्या न्हू, ह्या उक्त्या आंगणांत सुर्याची किरणांय हजार जातली. ती मोवाळ आनी मोगाळ जावन तुमकां आज पोशेवन रावो दीत म्हूण आशेतां. आमी गम्मत पेस्त करया. देव बरें करूं. देव बरें करूं आनी तुकाय बरो येवकार एंड्रू. आनी आतां कविता ट्रस्टाचो एक संप्रदाय आसा. विशिश्ट रितीन विभिन्न रितीन कवितेचो सुवाद, कवितेचो परमळ वाऱ्यार उबोवन कविता फेस्त हाची उक्तावणी करची. हांव आमच्या ट्रस्टी लागीं विनंती करतां. किशोर गोंजाल्वीस, एव्रेल रोड्रिगस आनी विलियम पायस तांणी हांगासर वेदी वयल्या सयऱ्यां सवें मेळोवन उक्तावण सुवाळो चलोवन व्हरचो अशें हांव तांचे लागीं विनंती करतां. देव बरें करूं सयऱ्यांक आनी ट्रस्टींक. तांणी कविता फेस्त उक्तायलें, सुवाद वाऱ्यार पासारलो, पूण तें फुडें व्हरूंक आसा. देखून हांगा आसच्यांक आमकां कविता फेस्त सोबोवंक कुमक्यात दिल्ल्यांक, फाटल्या वर्सांनी ट्रस्टाच्या वावरांत मजतीचे बावळे दिल्ल्यांक एक सांकेतीक मान जशें आतां आमचो अध्यक्ष मेल्विन रोड्रिगस नांवां आपयता. तांणी वयर येवचें आनी त्यो पाकळ्यो मुखार दवरल्या उदकांत सोडच्यो आनी कवितेचो सुवाद संवसारभर पासारचो. कविता ट्रस्टाचे एसोसिएट्स सांगाती आसात आमच्या मदें. पयलें तांणी येवचें वयर आनी आमचे ट्रस्टी सांगाता एक तस्वीरेक रावचें. एंटनी बारकूर, विन्सी पिंटो आंजेलोर, विल्मा बंटवाळ येवना, वेंकटेश नायक, स्टॅनी बेळा आनी फेल्सी लोबो. आमच्या संजेच्या कार्यावळीक हांगा वेदी सोबोवंकू आमचे मदें आसात ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते बाय दामोदर मावजो, ताची पतीन शैला मावजो, तशेंच फ्रांसीस डिकोना. तांणी दया करून एक गडीभर ह्या सुवाळ्यांत भाग घेवचो, पाकळ्यो उदकांत धुलोवंक सोडच्यो. आनी तांच्या उपरांत बाय तुमी वेदीक येवचें. बाय मावजो वेदीक येवचें. बाय शैला बाय, फ्रांसीस डिकोना. ते संजेच्या कार्यावळीक मुखेल सैरे जावन आसातच, तरी आयच्या ह्या सुवाळ्यांत उक्तावण सुवाळ्यांत तांणी भाग घेवचो अशें हांव विचारतां तांच्या लागीं. आमच्या मदें कोंकणी भाशा मंडळ गोंय हांगाचे सचीव आसात मंगळदास भट, दायजी वर्ल्डाचे
प्रवीण तावरो आसा तांणी येवचें. कोंकणी नाटक सभाच्यो जेरी कॉन्सेसो या कोणी आसा जाल्यार तांणी मुखार येवचें. दायजी दुबाय तावन कोणी आसा जाल्यार मुखार येजय. दी एक्सप्रेशन्स बारकूर हांचे तावन कोणी आसा जाल्यार मुखार येजय. दी एक्सप्रेशन्स आनी निरंतर उद्यावर कोंकणी लँग्वेज आनी कल्चरल फावंडेशनाचे डॉक्टर देवदास आसले हांगासर. देवदास पाय या. रविंद्र केळकर ज्ञान मंदिराचे हेडमास्टर आसात हांगासर अनंत अग्नी सर. तशेंच गव्हर्मेंट कॉलेज बोर्डा हे सगळे आमचे एसोसिएट्स आसात, संस्थे आसात, सांगाती संस्थे. आमचे कविता ट्रस्टाचे बेनिफॅक्टर्स आसात तांकां पयल्यान आपयता. ऑस्टीन प्रभू, लेट लुईस गोन्साल्वीसाचे घरचीं कोणी आसा जाल्यार ओफिलिया आसा. मायकल डिसोजा, JB मोरायस मुंबय, कॅरल मार्टिस बँगलोर, वॉल्टर दांतीस, फ्रांसीस फेर्नांडीस काशिया, गोकुलनाथ प्रभू, सायमन लोबो, आलिस बाय आसा, आलिस लोबो, ऑल्विन पिंटो, उदय बेंब्रे, अरुण पलिमार, फ्रेड कुमार, रिचर्ड मॉरस, संजय बोरकर, डायन डिसोजा, विन्सेंट पिंटो, MP रोड्रिगस, ऑल्विन डिसोजा, लॅन्सी नोरोना, ॲग्नेल डिसिल्वा. ॲग्नेल आयला हे पुटी आफ्टर लॉंग टायम, मस्त वर्सां उपरांत आमचे मदें बागेली जाता, पूण तो सुरूतान आमकां सांगात दिवन आयिल्लो मनीस ॲग्नेल डिसिल्वा. हेमाचार्या, ग्रेटा रेबेल्लो, विक्टर मतायस, हेनरी लुईस, माधव बोरकर, रॉनी बैंदूर, मायकल कॅस्टेलिनो, विनोद तावरो, रॉबर्ट फेर्नांडीस आनी ग्लॅनी फेर्नांडीस. सगळ्यांक एपडी जोरान आमी ताळयो पेटोवन आमकां परत एपडी तांकां देव बरें करूं म्हणचो संदी मेळना सांजेच्या कार्यावेळार. देखून आमी ही एक संदी घडोवन हाडटा सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणचे तसली. आमची परंपरा वेगळीच आसा, थोडी वेगळी आसा. आमच्या मदें कविता फेस्ताचे स्पॉन्सर्स पोशक आसात. आमकां जायत्या वर्सां मजत केल्ले, आमच्या एंडोमेंट लेक्चरा खातीर मजत केल्ले मानेस्त जेम्स मेंडोन्स आमच्या मदें आसात. ते आयली आमकां वरती खुशी आसा. मानेस्त जेम्सान वयर येजय, आमच्या ह्या उक्तावण सुवाळ्यांत भाग घेजय अशें विचारता. आनी तशेंच विजन कोंकणी तर्फेन HM पेर्नाल आसा, ताणें येवन ह्या सुवाळ्यांत भाग घेजय. एडन, जेडन, अनोला आनी जॉन्सन मार्टिस आसा जाल्यार कोणी तांच्या घरचीं. सेरा, शनॉल, जुविटा आनी सिडनी लुईस तांच्या घरचीं कोणी आसा जाल्यार. शरॉन, शलोम, सॅन्ड्रा आनी जेरी ब्रिट्टो हांच्या घरचीं कोणी आसा जाल्यार. कॅरल मार्टिस, अँथनी बारकूर, ॲग्नेल डिसिल्वा आनी फॅमिली. गोकुलनाथ प्रभू, राहुल एडवर्टायझर्साचो टायटस हांगासर, टायटस नोरोना. किशू एंटरप्रायजेसाचे कोणी आसा जाल्यार. दिनेश कोरेया आनी फॅमिली शारजा. सायमन लोबो, उषा रोड्रिगस आमच्या मदें आसा. जेस्टन, जॉयलिन, जॉयस एंड जॉन गॉन्साल्वीस बारकूर, मस्कट. एलिशा, एल्स्टन, आयडा आनी विन्सेंट अल्मेडा बारकूर, कॅलिफोर्निया. वीस कोंकणी तर्फेन HR आळवान येजय अशें विचारता. स्विनल, सिया, सियोला, श्वेता आनी कॅप्टन सिप्रियन पिंटो बारकूर. जेम्स आनी शोभा मेंडोन्स ऑलरेडी ती आयल्यान. हे आमचे पोशक आशिल्ले.
आमच्या मदें निमाणें हांव आपयतां ऑल इंडिया कोंकणी परिशदेचे कार्याध्यक्ष चेतन आचार्या, तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष गोवा कोंकणी भाशा मंडळ अध्यक्ष प्रशांत नायक आसात, PG कामत फावंडेशनाचे आनंद कामत आसात, तशेंच हालींच कोच्ची चलिल्ल्या ऑल इंडिया कोंकणी लेखक संमेलनाचे कार्याध्यक्ष सदानंद भट्ट आसात. तांणी तुर्तान वयर येवन ह्या सुवाळ्यांत भाग घेजय अशें विचारता. तशेंच आज हांगासर सन्मान आपणावंक आसचे वल्ली वग्गा वलेरियन डिसोजा. आज हांगासर कवी संदी घडोवन आसा, ताचे कवी परेश नरेंद्र कामत. हांगासर काव्यरंग नाटक चलोवंक आसा. टायटस तुका हांवें उडोवला पयलें, टायटस तुवें येजय. तशेंच गोंयांत हांव अभय कुमार वेलिंगकर आसा, उदय देशप्रभू आसात आनी एक घडी येवचे मुखार एक तस्विरे खातीर. नानू मारोल आसा आमच्या मदें, आमचो लेखक. आदीं तावन आमकां आमच्या वेबसायटी खातीर जायतीं लेखनां बरयल्लो आसा. विश्वास रिबिंबस आसा आमच्या मदें, ताणें एक घडी येवचें. कवी रोशू बजपे आसा. या वल्ली बाब, तुमचें नांव काडलें तुमकां जाता जाल्यार या, नातर तिका धाडा. ये तुर्तान ये. फ्लोरा कॅस्टेलिनो आसा आनी जोकीम पिंटो आसा. ती हांगाचींच कोंकणी डिपार्टमेंटाची फ्लोरा कॅस्टेलिनो, तशेंच कोंकणी इन्स्टिट्यूट आसो जोकीम पिंटो. आनी आतां हांव फुडें आपयतां आयच्या कार्याचे मानाच्या सैऱ्याचें उलोवप दिवच्याक प्रोफेसर मरिया डिकोस्टा हिका. कविता हो शब्द आमच्या मोती पडद्यार पडटना आमकां जेराल रितीन भोगता की हें एक पद. हें चिंतप पूर्ण रितीन सारकें न्हय. कविता जावन आसा आमची भोगणां उच्चारूंक आसली एक उत्तम भास. ही भास आमचे थंय आसल्यार सुंदर कलात्मक गूण लायक रितीन भायर हाडूंक शकता आनी उदात्त मनोभाव वाडटा. कविता तशें जावन एक बळवंत समाजाचें हत्यार आसा. हें हत्यार वेगवेगळ्या रितीन प्रमुख्यपण दाखयता. कविता बरयणाऱ्यांक आनी कवींक एक उंचलें स्थान मेळटा. एक कवी आमच्या मदें आसल्यार एक सुंदर वोर्त फुलता. ताचो परमळ आनी प्रभाव असो आसा की काळजा मनाक शांती आनी धादोसकाय दिता. मोगाच्या भुरग्यांनो, आतां तुमी वडांनी बरयल्ली कविता सोबीत कर्ण आनी धैर्यान प्रस्तूत करतात. तुमी मस्त मेहनत करून शिकून बरी करून हेंच तुमकां फाल्यां तुमची चिंतनां भोगणां कविता मुखांतर उच्चारूंक प्रेरण जावं दी. आतां थावन तुमी कविता बरोवंक सुरवात करात आनी तुमी तशें आतां थावन सुरवात केल्यार
एक दीस समाजेंत उंचल्या पावंडार तुमी पावतल्यात. केदींच फाटीं पळय नाकात, सकयल पळय नाकात. धनात्मक विमर्शीक फुडें करात. गोत्त जायात की कविता आमकां सर्वांक स्फूर्ती दिता. कविता समाजेंत बरें आनी वायट, न्याय आनी अन्यायाक हारसो दाखयता. कविता घडीघडीतान मोदें तुलन करची रीत वेगळीच आनी ती सुंदर आनी विशेश. तुमी भुरग्यांनो आज थावन कविता बरोवंक शिकात. तुमचीं वडिलां तुमकां सहाय करतलीं. तुमी एक दीस कवी जावंक पावतल्यात. ही म्हजी आनी सर्वांची आशा जावन आसा. बिरी बिरी पावसाचे कार्यक्रमांक हांव इतलें आनी तितलें बुडलागी. म्हाका हें सदांच उगडास येता आनी सदांच एक प्रोग्राम हांव आयकतां. कविता ट्रस्टान काम केल्लें इतलें सुंदर जालां गी, इतलें तांणी प्रयत्न केला गी, तांकां हांव शाबासकी पेटयतां. कविताचो पावस म्हजेर इतलो आनी तितलो वतला गी की हांवेंच संतोशान बुडोवन एक कविता तुमचे मुखार प्रस्तूत करूंक हांव आतां आशेतां. ह्या कविताच्या वर्तांत तुमी भागी भुरगीं. देवान तुमकां मोगान विंचून काडलें. सर्व संवसाराची भुरग्यां पैकी तुमच्या मिनतेक हांगासर येवंक अवकाश मेळ्ळेली. बरो रूख कसो रुचीक बरें फळ दिता. कविताच्या वर्तांत तुमी देवभक्तीचीं फुलां जावन फुलतात. तुमची गुणायची चिंतना गुंतून एक दीस तुमी उत्तम कवी जातल्यात. तुमचें चिंतप आनी तुलन आपुरबायचें आनी सुंदर जावं दी. ताचो प्रभाव संवसाराचेर फांकून दी. म्हजे देवा लागीं हेंच विनंती जावन आसा. आमच्या नेण्टुल्या भुरग्यांक कविता बरोवची रूच आनी सादर करची भाग दी सायबा. कोंकणी कविताच्या मोगानो हें व्हडतें कोंकणी भाशेचें काम हातींत घेतल्या तुमकां कविता ट्रस्टाच्या अध्यक्षाक श्रीमान मेल्विन रॉड्रिक्स, कार्यदर्शी श्रीमान एंड्रू डिकुना, खजनदार श्रीमान किशोर गोन्साल्वीस आनी कविताचे सर्व ट्रस्टीजांक आनी दान दिवन प्रोत्साह दितल्यांक आनी सोमेस्तांक तुमी कविता ट्रस्टाक उत्तेजन दितल्यांक तुमकां देवाचें सदांच विंचणार आशिर्वाद दिवं दी म्हूण हांव मागतां. भोव अपुर्बायेचो संदेश दिला प्रोफेसर मरिया. एका कविता ट्रस्ट आभारी आसा. देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आयच्या कार्याचो मुखेल सैरे आसात मानादीक दोतोर मेल्विन
ते आतां आमचे समोर उलयतले. कविता म्हळ्यार एक जावं पुरो एक चरित्र, जावं पुरो एक मिस्तेर. कित्याक हे चरित्र, हिस्ट्री एंड मिस्ट्री, ते दोनूय सांगता म्हणल्या कुडले ताका एक चड तातूंत एक बरें आसता. आमकां दळसो वेलपीची कविता आमी मस्त आयकल्यांत. लोकांची वळख आसली ताका आनी कितें घडटा आपल्या जिवनांत त्या विशयान सांगतलो. आमच्या दक्षिण कन्नडांत आमी पळयता जावं पुरो कन्नड भास, जावं पुरो तुळू भास, याक बरो बारी भास. फादर मार्सेल हांगा आसा, ते रेडिओ सारंगाचे डिरेक्टर जावन आसात. आमी पळयता आमच्या ह्या संवसारार कितें घडटा त्या विशयान आमी पळोवन त्या विशयान आमी उलय पडटा. थोडे फावटी आमकां बॅटरी आसना, उलयल्यार कालें जाता गी, कोण कालें चिंता गी, तशें आमचें जिवन हा गी ही गी म्हणून बेश्टें वेस्ट जाता. आसले बरें सांगल्यार बारी बरें. तशें जाल्ल्यान कोंकणी कवीक तांचेच म्हणलें एक चिंता आसा जाय, ते व्यक्त करूंक अवकाश आसा जाय. खंडीत जावन ही कविता गोश्टी, हें कविता ट्रस्ट हाका अवकाश करून दिता. आमचें तें आसलें ती भोगना, आमचें आसलें तें थिंकींग हें पुरो व्यक्त करूंक अवकाश आसा. हांव सर बरें मागतां सालुवी संस्थेच्या तर्फेन येदोळस आमचो कोंकणी संस्थो चलोवंत आसा. अमर कोंकणी म्हणलें एक पत्री आमी तें एक जर्नल आमी करत आसा. एक व्यक्ती अमर जायचे जाल्यार ताणें केल्ल्या कार्यावरीन तें जाता. मनीस मरता, कवी मरता, पूण थोडे फावटी आमी सोदी जाय पडटा कवी खंय आसा आनी ताणें बरयलें खंय आसा सोदी जाय पडटा. एकामेका इल्लोसो सपोर्ट दिल्यार खंडीत जावन चान्स आसा. हांव हायस्कुला येताना हांव सायकलार येतालो. एक दीस सायकलाचें टायर पेट्यान केल्या मागीर घरा सांगलें ना आनी मुखार सायकल ओडचें नाका, कस जाता म्हणून. ते जाल्यार एकलो आमचो नेबर आसलो डायसा म्हणलो सायकलाचें टायर गेलें आनी एक टायर तुंगाल रिपेरी करी येत म्हणून. तशेंच कोंकणी आमी रिपेरी करी येत. केदळा बरे मनाचे मनीस आसात, जावं पुरो कोडयाळ जावं पुरो आनी खंय संवसाराच्या चाराय कोनशान ते आसले. केदळा तें बरें मन आसा, खंडीत जावन आमी मुखार येवेत. जावं पुरो आटनाची पावली, जावं पुरो आनी कितें सांगता ओट्टूक आयिल्ल्या कुडले ती एक बरें सिम्बायोसीस जाता. आमी पळयता हांगा बायोडायवर्सिटी आसा. जावं पुरो मिरयाची वाल, जावं पुरो महागनी ट्री, जावं पुरो वो रेन ट्री, सकट ओट्टूक आसल्यार मात्र थंय एक सोबाय आसता. आमच्या कॅम्पसांत आमकां दिवोडी आसात, सोरोपी आसात, पेरमारी आसा. तशें आसतना सगळ्यांक आमी अवकाश दिया. खंडीत जावन कोंकणी सांगता, सकट आमी सांगता. आडकुलो रे बुडकुलो जावं पुरो, पेरिंग रुपाची आसोंगी पुरो सांगता आमी मुखार या. ते बरें करूं.